नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सांज आवडत आणि दीप्ती काकोडकर टी टाइम बुलेटिनाक सुरुवात करतात सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो। धारबांदोडे प्रतापनगर वाठारात चलयेचो खून केल्ल्या प्रकरणात फोंडे पुलिशेन दुबाविताक केली अटक। 24 वरां भितर दुबाविताक ताब्यात घेवपाक पुलिशेक यश, सोमारा सापडिल्ली चलयेची कूड। कोरगाव पंचायतीच्या सरपंचाच्या निवडी खातीर पंचायत संचालनालय दिता तारीख पे तारीख। 7 जुलयाक सरपंचाची निवड जायना जाल्यार देंवतल्या रस्त्यार कोरगाव पंचायत मंडळाची शिटकावणी। टुमडामळ हाऊसिंग बोर्डाचे लोक फाटली 3 दीस आसात काळखात। अदानी गॅस कंपनीन पायपलायन घालताना अंडरग्राउंड लायटीच्या केबलांचे केल्ले लुकसाण। आदलो मंत्री पांडुरंग मोडकयकारान केल्ल्या आरोप प्रकरणात नोंदयात गुन्यांव। सत्र न्यायालयाचो भ्रष्टाचारी विरोधी पथकाक आदेश। मडगांवां सेंट जोसेफ हायस्कुलाचे बालरथ बसीत जालो स्पार्क। वेळारूच पळयिल्ल्यान सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी। 15 वर्सां आदली बस बऱ्या स्थितीत आशिल्ल्यान दिल्ले एक्सटेन्शन, सांगता मुख्याध्यापिका मारिया। आणि वाळपय शारांत आशिल्ले कांय वीज खांबे धोकादायक। कसली वायट घडणूक घडच्या पयलीं दुरुस्तेची थळाव्यांची मागणी। आता खबरो विस्तारान। धारबांदोडे प्रतापनगर वाठारात चलयेचो खून केल्ल्या प्रकरणात फोंडे पुलिशेन एका 22 वर्साच्या दुबाविताक अटक केल्या। संजय केविन एम अशें ह्या दुबाविताचे नांव जावन आसा। फोंडे पुलिशेन 24 वरां भितर दुबाविताक बेंगलोरच्यान ताब्यात घेतलो। उत्तर बंगळुरांतल्या रोशनी मोसेस एम ह्या 22 वर्साच्या चलयेचो खून जाल्लो। सोमारा प्रतापनगर वाठारात ह्या चलयेची कूड सापडिल्ली। हांगा सोमारची सकाळी एक चेडवाची बॉडी मेळ्ळी आनी ती बॉडी आशिल्ली मर्डर करून कोणी तरी ताका उडयलो आनी तेजो छडा लावपाक फोंडा पुलिसांक यश येयल्लें आसा। सात गोवाचे SP टेकम सिंग वर्मा, फोंडेचे DYSP शिवराम वांयगणकर तशेंच PI विजयनाथ कवळेकर यांच्या मार्गदर्शना खाला जे तपास सुरू जालो तो 24 वरां भितर बेंगलोर झोन ह्या जो मेन मर्डर केल्लो तो संजीव केविन एम हो 22 वर्साची भुरग्याक ताब्यान घेवन ताका अरेस्ट करपाक फोंडा पुलिसांक यश येयल्लें आसा। कांय सुत्रां कडसून मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे उजगांव भागांत हो जो 3 दीस पयलीं ही दोगांय गोंयांत येयल्ली चेडूं आनी चेडो आनी गोंयांत उजगांव भागांत ती भोंवतालीं आनी पूण एक शेनवारा आयतारा दीस एक अशी घटना सांजची घडली की एक 7 सुमार हो भुरगो ते 6 सुमार मर्डर करून हो भुरगो एक रेंटाक कार घेवन कळंगूट वचपाक गेलो। पूण जेन्ना तिस्कावयल्यान ही गाडी सुटली तेन्ना MRFा कडेन पावतना तेणें आपलो मूड चेंज केलो आनी तेणें सांगलें ड्रायव्हराक की आपल्याक बेंगलोर वचपाक जाय। तेन्ना ड्रायव्हराक मातसो डावट मारलो आनी तेणें तेजें ID कार्ड घेतलें। ID कार्ड घेवन डिटेल्स घेवन तेजे मम्मीचे आनी तेजे फादराचे फोन नंबरूय घेतलेले आनी हो तेंच्या तावडीन सापडलो। पूण जेन्ना ही कार घेवन ताका हुबळी गेली तेन्ना तेणें हुबळीक थंय आपल्याक सोडपाक लायलो आनी तो मागीर थंयच्यान फुडें बेंगलोर गेलो। ही घटना आयतारा रातची घडलेली। पूण हो जो कारीचो ओनर आसा आनी ड्रायव्हर आसा हेणी ह्या म्हत्वाची भुमिका केल्ली आसा आनी ते तपास करपाक फोंडेचे PI विजयनाथ कवळेकर हांकां खूब यश येयल्लें आसा। सद्याक ताका अरेस्ट केल्लो आसा आनी अदीक डिटेल्स अजून मेळिल्ली ना। तिनसांज पर्यंत जे हाजी डिटेल्स मेळटली तो पर्यंत सद्याक पुलीस सद्याक आपल्या कामाक व्यस्त आसा। फोंडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी। बागा दर्यावेळेर एका अनवळख्या दादल्याची कूड सापडल्या। ह्या कुडीची अजून वळख पटिल्ली ना। सध्या ह्या कूड कान्होळच्या प्राथमीक भलायकी केंद्रात पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिल्या।
कोरगांव पंचायतीच्या सरपंचाच्या निवडी खातीर पंचायत संचालनालयान तारीख पे तारीख दीत आसा. ह्यान पयली जुनाची 2 तारीख दवरिल्ली, उपरांत निवड फुडें धुकलून 17 जुनाक दवरिल्ली. मात आतांय परतून ही तारीख परतून फुडें धुकलून सरपंचाची निवड 7 जुलयाक दवरल्या. 7 जुलयाक सरपंचाची निवड जावंक ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी कोरगांवच्या पंचायत मंडळान दिल्या. ह्या प्रकरणात आमदार प्रवीण आल्लेकराचो हात आशिल्ल्याचो आरोप उपसरपंच दिवाकर जाधव हांणी केला. एक तर आमचो पंचायतीचो लोकांचो जो विशय हा हांगासर सरपंच निवडूपाक जायो आणि 12 मे ह्या दिसा अब्दुल करीम नायक यांनी राजीनामा दिल्लो त्या दिसा आणि त्याच्या नंतर ती डेट लागपाक जाय आसली ती 2 तारीख डेट लागलेली आमकां. आणि जो लोकांचो जो विश्वास, जो गांवचो जो विश्वास हा, मोठी पंचायती कोरगांवची, आणि त्या मोठ्या पंचायतीक जो सरपंच जो आसता तो त्या दिसा 2 तारखेक त्यांच्यानी डेट लागलेली. त्यानंतर काय कारण असतं ती डेट फुडें गेली, पण ती डेट सुद्धा व्हरत असताना ती कुठो तरी एक दीस बघून मग शेणवार शुक्रार आयतार करून असे दीस लोकांक ना कळटा हे फुडें धुकलीत गेले. त्याच्यानंतर 2 तारखेनंतर 17 लागली. 17 काय तहात केलं त्यांच्यानी की आमकां ना खंयचेर कळटा शुक्रार के शेणवार भितरच त्यांच्यानी हे किंग डे असतात त्या दिसा त्यांच्यानी अशे गोष्टी फुडें व्हरपाचे प्रयत्न केलो. मग त्याच्यानंतर ही 7 तारीख त्यांच्यानी लायली. अशे गोष्टी जे हांगासर घडत आहात ती लोकांचो हेतून नाचे जाल्लेले आसत की लोकांचो जो जी कामां जे लोकांची आसत हांगासर जावपाक जाय तेंच्या भितर ती हे केल्लेली आसत. त्या कोण तरी असो दिसता म्हाका काय तरी हेतून कोण तरी वाली आहो म्हाका दिसता. रुमणामळचो हावसिंग बोर्ड वाठार फाटल्या 3 दिसांच्यान काळखात आसा. कांय दीस पयलीं अदानी गॅस कंपनीन पायपलायन घालपा खातीर रस्ते खणटना भुंयगत लायटीचे केबलांचे लुकसाण केलां. परतून रस्ते दुरुस्त करचे सांडून तशेंच दवरल्यात. आतां पावसाक लागून लायट वता, हाचो त्रास रुमणामळच्या लोकांक सोंसचो पडटा. संबंदीत कंत्राटदार आनी कंपनीचेर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आम्ही आयताराक ते मागेले भितर टिकी जाता म्हणून म्हाका दिसलें भितर लूज जाला दिसता म्हाका वयर कार्बन येयला म्हणून. पूण तो कार्बन येवं ना लास्टाक. तो कार्बन हें केलो टायट केला आनी तो गेलो. पूण तेंय बी तशेंच जावपाक लागलें. ते कार्बन येयलें म्हणून ते कितें जालें तें आमकां खबर नाशिल्लें भितर. आतां 3 दीस जाले आमकां लायट ना, कांयच करूंक मेळना भितर. येता वयता 3 दीस जाले लायट ना. काल व्हेल्ले न्हू कोणाचे. आतां ते काल मागीर परत हाडले कोणाक. परत हाडले ते म्हणपाक लागले की ती केबलाची मिस्टेक. आणि ते उठल्यान पळयल्यान हे गेले खांब्या कडेन पळयल्यान ते भायल्या भायर गेले. आमकां कांय सांगूंकूय ना कितें म्हणटा तें, आमकां कळूं ना तें कितें जालां म्हणटा ती फॉल्ट. पण तुमकां त्रास जाता रातचे त्रास जाता न्ही, कांय ना न्ही. लायट ना म्हणटकीर आनी कितें जातलें घरांक. लाईट ना आणि पयलीं हांगा पावस येयला तेन्ना उदक भरिल्लें हांगा. मागीर चेड्यान पांयान दवरलें ताका शॉक लागले. आतां ती आसा ती केबलाची फॉल्ट. ती गॅस पायपाची ते घालपा येयल्ले तेन्ना हांवें सांगिल्लें तांकां हांगा लायटीचे हे आसा म्हूण. तेणे मागीर आयकून आनी तांणी खणलें आनी ते पायप घालून गेले. ते गॅसीचे पायप लावन गॅसीचे. आता लाईट ना. आतां लायट ना आमकां 3 दीस. पण शॉक येता म्हणून सांगले तुम्ही ते डिपार्टमेंटान. काल येयल्ले ते पळोवपा तांकां सांगलें हांवें ते मागीर चेड्याक शॉक लागले म्हणून ते पयले आनी गेले ते. दीस जालो हो इश्यू चालू आसा. म्हाका कालूच कळ्ळो. हांवें ऑलरेडी डिपार्टमेंटाक इन्फॉर्म केलो, प्लस जे अडानी गॅसीचे जे टेक्निकल डिपार्टमेंट आसा तांकांय इन्फॉर्म केलो. काल तो रेक्टिफाय जावपाक जाय आशिल्लो, कित्याक तेजे एक दीस पयलीं हांगा लो लायन एरिया म्हणटकूच हांगाल्यान जो केबल गेला अंडरग्राउंड LT केबल डॅमेज केलो. कोणेन केलो? अडानी गॅसीन डॅमेज केलो. हांव म्हणटा डॅमेज केलो जाल्यार तुमी तो रिपेर करपा आसलेलो. त्या जाग्यार उदक भरलेले त्या कारणान भुरग्याक तो लिकेज म्हाजे हिसपान शॉक मारलो. म्हाका दिसता हे मेजर कितें जावपाचें आशिल्लें ते म्हाजे हिसपान देवा कृपेन वाचले. ऑलरेडी तेंच्यांनी तो येवन रिपेर इमिजिएटली करपाचो करूना. पयली गोश्ट सगळ्यांक फॉल्टी म्हणटा तो ऑथॉरिटी. कारण जर केबल तर कितेंय घालता या कसलीय लायन व्हरता, गॅस व्हरप, PWD व्हरप या इलेक्ट्रिकल केबल व्हरप, टोटली म्हटल्यार एक ब्लू प्रिंट आसपा आसलेलो. कारण नाजाल्यार लोकल्सांक कॉन्फिडन्सान घेवपा आसलो. लोकल्सांनी ऑलरेडी खबर आहा न्ही खंयच्यान केबल कितें केला तो. तेंच्यांनी तेंचे कडल्यान कन्सर्न घेवन बाबा हांगाल्यान एक केबल गेला, हांगाल्यान लायन व्हरनाका, डॅमेज जावपाक शकता, हे कन्सर्न घेवन करपाक आशिल्लो. तेंचे कडेन कांयच ब्लू प्रिंट ना, कांयच रोड मॅप ना. येता डायरेक्टली JCB घालता, पिकास मारता, फोडटा, कितेंय करता.
मडगाव सेंट जोझफ हायस्कुलाचे बालरथ बसीत स्पार्क झालं. सुदैवान वेळारूच विद्यार्थी तसेच पालकांनी पळयल्यान व्हड दुर्घटना टळ्ळी. पळयात पुराय बातमी. मडगावात सेंट जोझफ हायस्कुलाचे बालरथ बसीत स्पार्क जावपाची घडणूक घडली. सुदैवान व्हड दुर्घटना टळ्ळी. वेळारूच विद्यार्थी आणि पालकांनी हो स्पार्क पळयल्यान रोखडेच उजो पालोवपी दळाक कळीत केले आणि तांणी घडणूकथार येवन मजत कार्य केले. सरकाराच्या आदेशाप्रमाणे 15 वर्सां वयर जाल्ल्यो बसी स्क्रॅपाक दिवपाक सांगिल्ल्यो. मात ह्या बशीची जेन्ना चाचणी केली तेन्ना ही बस बऱ्या स्थितीत आशिल्ल्यान 1 वर्साचे एक्सटेन्शन दिल्ल्याचे मुख्याध्यापिका सिस्टर मारियान सांगले. काय वायट जावंक ना. आमची बस तेणे सकल हाडटालो तो तेन्ना आमचे भुरगे आशिल्ले तेन्ना हांवें थिंगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान धाडपाक दिल्ले. तो बस तेणे स्टार्ट मारलो तेन्ना सकल स्पार्क्स येयले बसयाचे. आतां बॅटरी म्हणून ती उजवाय पडला म्हणून आमी भुरग्यांक धांवन येवन म्हाका ऑफिसान सांगलें. मागीर हांवें धांवन येवन मागीर आमी फायर ब्रिगेडीक आपयलें आनी हे लोक आसले आमचो नेबर्स तेणे रोखडेच ते फायर एक्सटिंग्विशर यूज केलो आनी आमचे हिसपाचे आमी घेवन धांवन येयले. दोन आमचो स्टाफ येयलो आनी मागीर ताणें दोन पावलयलो तो तेन्ना म्हणल्यार फायर ब्रिगेड येवन तेणे हें केलो पालयलो तेणें. हय पूण कोणाक कांय जावना. कोण भुरगीं बीन भितर कोण नाशिल्ले. भुरगीं इस्कॉल 145 न्हू तेणे बास तेणे हाडली ती सकल हाडली ती तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या हातो वचून नेपाळ भुरग्यांक 15 इयर्स जाली ती आनी आमी एक वर्स तिचे लागीं हें मागलेलें डिपार्टमेंटाक आनी तेणे आमकां एक वर्स दिल्लें कित्याक आमची बस बरी आहा म्हणून चलता म्हणून ती म्हणून. पूण ती 1 वर्स जालें आतां. आतां ना आतां जुनानसान स्टार्ट केल्या न्हू. पूण आतां बसाचें कंडिशन बीन तशें बरें आसा. कंडिशन सगळें बरें आहा म्हणून तेणे आमकां आनी एक वर्स दिल्लें पास करून पास जाल्ली डिपार्टमेंटान हाडली नवी बस. आमकां वचचें ना म्हणून फुडें मेळचें ना म्हणून बस नाय म्हणून तेचे लागीं. आमची भुरगीं पयस जाल्यार तातूंत दाबोळ्ळी आनी व्हड हावसिंग बोर्डांतून येतात सो आमचे लागीं आनी कांय ना कन्विनियन्स भुरग्यांक. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. वाळपय शारांत आशिल्ले कांय वीज खांबे धोकादायक स्थितीत आसात. हे खांबे खंयच्याय वेळार कोसळपाची शक्यताय आसा. पयलींच पावसाचे दीस आनी फाल्यां कसलीय वायट घडणूक घडल्यार हाका जापसालदार कोण काय म्हणून थळाव्या लोकांचो प्रश्न. वाळपय शारांत आशिल्ले कांय वीज खांबे सामकेच धोकादायक आसात. कांय खांबे तर केन्नाय कोसळपाची शक्यताय आसा. वाळपय पुलीस स्टेशना लागसार आशिल्ल्या मुख्य रस्त्याचेर आशिल्लो खांबो सामकोच बागवला. जाल्यार दुसरे वटेन जामा मशिदी मुखार आशिल्ल्या वीज खांब्याची लेगीत तीच परिस्थिती. हे विशीं मस्जिद समितीन पत्र वेव्हारा वरवीं वीज खात्याक कळोवन लेगीत कोणेच दखल घेतिल्ली ना म्हूण थळावे सांगतात. पयलींच पावसाचे दीस आनी फाल्यां कसली वायट घडणूक घडल्यार हाका जापसालदार कोण. वीज खात्यान बेगोबेग हाची दखल घेवन नवे वीज खांबे बसोवचे म्हणून मागणी जावपाक लागल्या. खांबो लायटीचो आहा आनी तो खांबो बेळ जाल्लो आहा आनी हेका लागून आमी बी खूब हें केल्लें. म्हणजे आमच्या जमातीक बी सांगलेलें. जमातीन बी आमचे लेटर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटाक केल्ले आहा. तेजेर तेंकां रिप्लाय कांय मेळूना. आतां प्रॉब्लम म्हणजे कितें हांगा ट्राफीक बी वाडलेली आहा आनी वायरी बी सकल आहा. तेका लागून कितें प्रॉब्लम जावंक शकता सगळ्यांक. कितें करची गाडयेक फेलियर लागू शकता. आनी हेज्या पयलीं 40 वर्सां हांगा जाल्ले ह्याच जाग्यार जाल्ले. हेच खांब्यार वायरीक लागून खांबो मोडून पडलेलो आनी एक बायल मेल्ली 40-45 वर्सां. तशेंच आनी जावंक शकता. तेका लागून हे पयलीं आमच्या गव्हर्मेंटान इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटान केअर घेवपाचें हे खांब्याचें. हा जो खांबा आहे इलेक्ट्रिकचा पोल आहे तो पोल इतका डेंजरस आहे की तो कधी कोलॅप्स होईल असं नाही. जर या संबंधी कोणताही ॲक्सिडेंट झाला त्याला जबाबदार कोण राहणार. पण तो एक तर पहिला वळणावर आहे, टर्निंग पॉईंटवर आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्याच्यावर हाय टेन्शन लाईन गेलेली. तर समजा एखादा अपघात झाला, सफर झाली, त्याला जबाबदार कोण राहणार. त्याच्यात पहिल्यांदा म्हणून तो खांबा पहिल्यांदा हलवा. या याच्यात काय नाही खाली सगळं ते गेलं आहे ना तो. आणि खाली पण तो जो सगळं हे गेलेलं आहे इथे अंडरग्राऊंड केबलिंग घातलेलं. पहिल्यांदा जसं गटाराचं पाणी त्यातनं जातं आणि त्याची माती वाहून गेलेली आहे खालची. त्याची दखल घ्यावी संबंधित खात्याने.
गोमंतक टीव्ही खातीर वाळपयच्यान सपना सामंत. फाटल्या कांय दिसां पयलीं बोरीमोळ जंक्शनाचेर पावसाचें उदक तुंबून उरता म्हणून कागाळ केले उपरांत नगरपालिकेन क्रॉस ड्रेनेज बांदपाचें काम हातांत घेतिल्लें. पूण हें काम अर्दवट स्थितीत सोडिल्ल्यान सध्या हो रस्तो येरादारी खातीर आडखळ निर्माण करता. देखून संबंदीत प्रशासनान हातूंत लक्ष घालचें आनी काम पुराय करचें अशी मागणी जावपाक लागल्या. पळयता आमी आतां बोरीमोळ जंक्शना आनी जे फाटल्यान रस्तो फोडलेलो आसा तो मेन म्हणल्यार पयलीं हांगा जे पायपलायन डॅमेज जाली ताका लागून फोडलेलो. कमी कमी म्हाका दिसता हें काम चालू आसा 15 दीस मायज जाले आनी आयज आमी जे वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट केपें आसा तांकां विचारलें तेंचें काम कितें उरलां. तेणी सांगलें की जे डॅमेज आशिल्ली ते ब्रेकडावन जाल्ले ते फ्रायडे शुक्रारा तेणी ते ब्रेकडावन काडलेले. आतां आयज मंगळार आसा 6 दीस जाले. सद्या हे जे फोडून दवरलेले आसा तुम्ही पळयना कितें आसता आनी जे रस्त्यार कितें माती पडले तेजे झाड सुद्दां किल्लल्ले आसा तुमी पळयतात. आनी हे सद्याक हे ओपन कित्याक दवरला तें कोणाक खबर ना. जशें आयकूंक येता की हांगा खंय क्रॉस ड्रेनेज कितें बांदपाचें आसा पूण फाटले 5-6 दिसां साकून हे फोडून दवरलेले ते चालताली ना. फक्त बॅरिकेड्स घातले आनी ते चारी सायडी बंद आसा. पूण मेन प्रॉब्लेम आसा की हे जंक्शन आसा आनी एक सायड आसा ती कंप्लिटली हे रस्तो फोडलेल्यान ब्लॉक जाल्लो आसा आनी ही दुसरी सायडीन दोनी गाडी वयता. हे खंय तरी जे रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट आसा तेणी पावसा दिसा ह्यो गोश्टी आसा ऑलरेडी सांगतात की मे म्हयन्यात बंद करपाक. पूण हे डॅमेज जाल्ले क्लियर केले पूण तेजे नंतर जी अर्देवट स्थितीन कित्याक दवरलेले आसा हो प्रश्न आसा. आनी हेजेर खंय तरी जे रिस्पॉन्सिबल रोड PWD रोड्स आनी वॉटर सप्लाय हे लक्ष घालतले. लक्ष घालपाची हेजेर अत्यंत गरज आसा. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर केपेंच्या क्रिस्तानंद पेडणेकर. त्यामुळे ते रिवणा वचपी रस्तो सध्या प्रवास करपाक धोक्याचो थारता. भुंयगत केबलिंगाचें काम करपा खातीर खणिल्लो रस्तो वयल्या वयर पुरिल्ल्यान अपघाताचो हॉटस्पॉट जावपाची व्हड शक्यता निर्माण जाल्ली आसा. देखून संबंदीत खात्यान बेगोबेग लक्ष घालून हॉटमिक्सिंग करचें अशी मागणी आतां जावपाक लागल्या. तुमी पळयता आमी आसात रिवणा तियामा रोडार आनी फाटल्या दिसांक जे काम चालू आशिल्लें अंडरग्रावंड केबल म्हणून जाल्यार पायपलायन खंय तरी हे पावस पडलेल्यान मोठ्या प्रमाणान लोकांक जे प्रवासी आसा हे रुटान वयतात जे ट्रॅव्हलिंग करतात तांकां खूब डेंजरस जाल्लें आसा. स्पेशली थोडी जे काम पूर्ण जावन ते जाग्यार कवर मारलेले ते कवर अशें आसा की सामकी डेंजरस पोजिशनां आसा जे रोडा तेकूर आसा. आनी दिसाची जोड रातची जर कोण वयता तांकां खंय तरी हे जी कवर रस्त्याचेर मांडलेली आसा तेणे खंय तरी ते टू व्हिलराक खंय तरी अपघात जावपाची गॅरंटी आसा. तशेंच थोडे स्पॉट अशें आसा जे टर्नार आसा आनी ते जाग्यार खंय तरी लोकांक आनी तर कित्याक गाडी जेन्ना टर्नार आसता तेन्ना गाडी भायर वयता आनी जो कवर घातलेले आसा आनी थंय जी माती आसा ती मोव आसा फ्लगीस जाल्ले आसा पावसाच्या ताका लागून ते स्पॉट खंय तरी डेंजरस जाल्ले आसा. हाका लागून खंय तरी PWD जे रोड डिपार्टमेंट आसा मोस्टली हे 2 कॉन्स्टिट्युएन्सीक पडटा जे तियामा साकून जे शिरवय एरिया क्रॉस केले जर सांगे मतदारसंघाक येता हे दोनी रोड आसा तांकां खंय तरी सेफ्टी खातीर पावसाक काम करपाक मेळना पूण सेफ्टी खातीर जे जाग्यार जी कवर मांडलेली आसा आनी जी डेंजरस पोजिशनाक आसा म्हणल्यार जी जे रोडार आसा तेकून रोडाचेर आसा आनी वयर येयल्ली आसा ते खंय तरी एक्सिडंट जावपाची शक्यता आसा. हेजेर खंय तरी प्रशासनान लक्ष दिवपाची ताबडतोब लक्ष दिवपाची गरज आसा. मसनभुंयचो मुद्दो घेवन बेतूलच्या थळाव्यांनी आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकाराक घेवन मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. पुर्विल्ल्या मसणभुंयच्या जाग्यात ONGC आयले उपरांत मसणभुंयक दिल्ल्या जाग्याचेर पंचायतीन पंचायत घर पार्किंग सुवात आनी गार्डन बांदून जागो काबार केलो. आता फक्त 100 चौखण मीटर जागो मसणभुंयक सोडला तोवूय बी वाटेर आसा. आमी मसणभुंय बांदपाची तरी खंय अशें म्हणीत बेतूलच्या थळाव्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. आमची ती मशानभूमी आसलेली ती मशानभूमी आता भायर काडपाची केली कोणी ONGC तेमकां तेमचे डेव्हलपमेंट भरपूर चलतात ही काम तेमकां आडखळत म्हणून ती भायर घालपाची अशी तेणी ठरयलें आमचें. आनी तेणी पंचायतीक लेवल हें केलें आनी पंचायतीक आनी आमकां म्हणून तेणी 3000 स्क्वेअर मिटर आमकां लुगार दिली खंय अशी भायर पंचायतीच्या तेच्या
हेच्या भितरूच कंपाऊंडाच्या जाल्यार आज तर तुम्ही पळयशी न्ही त्या 3000 लुगार भितर सगळे आख्खी लुगार सगळे पंचायतीन घर बांदून सोडले आनी हे गार्डन केला पार्किंग लुगार दवरले हेच आनी आमकां लुगारच ना थंय आमकां सगळे 100 स्क्वेअर मिटर लुगार दवरल्या तूं एक सांग या 100 स्क्वेअर मिटर लुगार हेर मसमट बांदपाची कशी आनी ती वय खंय मेन वाटेर पंचायतीन भितर सरता त्या वाटेर जवळ जवळ 5 मिटर अंतर इतले ते पुरी पडटा आमच्या मनाक पुरी पडना ते आमकां दिली 700-800 मिटर गोंयची स्मशानभूमी आनी आमची थंय आसली पयली तितली दिली जाल्यार ती आज पंचायतीन नाच केली आनी आमकां 100 मिटर दिवन फटयता तो म्हणून आज आमकां हिंगा येवचें पडलें न्ही सीएमान कितें सांगता तुमचें सीएमान तो आपूण ते हेजे कडेन उलयता म्हणला आनी डायरेक्टर सोमारा बाणावलेचो आमदार वेंसी वेगस हांणी आपल्या मतदारसंघातल्या टॅक्सी ऑपरेटरांसयत मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची भेट घेतली. ह्या वेळार कांय समस्या तांणी मुख्यमंत्र्यांचे आमकार मांडल्यो. सरकारी गॅजेटेड रेट्स डिजिटलायज जावचे अशें तांणी मागणी केल्या. तशेंच भायल्या एग्रिगेटरांक गोंयांत प्रवेश दिवचो न्हय चड एग्रिगेटरांक प्रवेश दिलो जाल्यार गोंयचे टॅक्सीकार लुकसाणेंत वतले अशें वेंसीचें म्हणणें. आमगे सगळे आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीतले कावेलोसी मोबर टॅक्सी ओनर्स ड्रायव्हर्स आनी एग्रिगेटरा लागून जे मिटींग जावपा जाय आसली ती आमगे भुरग्यांक जायना आसली सो ते मिटिंगेक लागून टायम गेल्लो सीएमा कडेन आनी वी हॅव स्ट्रॉंगली इवन ऑब्जेक्शन्स पूण आम ऑब्जेक्शन दिता असो कितें सांगलां दॅट वी नीड टू कम अप विथ अ सोल्युशन टू मेक आवर गॅझेटेड रेट्स गव्हर्मेंट गॅझेटेड रेट्स ज्यो आय त्यो डिजिटल करपा जाय त्यो रेट्स डिजिटली अवेलेबल जावपा जाय बट वी हॅव टू अवॉयड and not allowing new aggregators into the state of Goa. म्हणजे मल्टिपल एग्रिगेटर्स ॲप जे कॉमर्स करतले हाल तुज्यान ॲप ओपन करपा जाता तेज्यान ॲप ओपन करपा सगळे ॲप ओपन करून 5-5 गाडयो घालून सगळो मार्केट फ्लड करपा हें दिवपा जायना कॅनॉट डू मल्टिपल एग्रिगेटर्स सो सीएम इज एश्योर्ड इन फ्रंट ऑफ देम दॅट मल्टिपल एग्रिगेटर्स वील नॉट बी गिवन दीस इज वॉट ही हॅज सेड आनी हांव कन्फर्म करून 3-4 पाट करून हांव उलयलें मल्टिपल एग्रिगेटर्स दिवपा जायना डिजिटल डिस्प्ले ऑफ दी रेट्स इज एक्सेप्टेबल कितकोन तो सिंगल एग्रिगेटर म्हणटा सिंगल एग्रिगेटर कितकोन करपाचो तें अजून डिसायड केलना डिसायड इज गोइंग टू गेट बॅक बट वी कॅनॉट डू मल्टिपल एग्रिगेटर्स म्हणजे कोणूय ॲप ओपन करतलो आनी कोणूय गाडयो घालतलो आनी डिजिटल डिस्प्ले करून कोणूय येवन भाडें मारतलो सो दीस वी हॅव सेड वी डू नॉट वॉन्ट एंड आय थिंक नन ऑफ द टॅक्सी ड्रायव्हर्स ऑल ओवर गोवा want multiple aggregators which means ओला म्हणले कंपनी नाव उबर म्हणले कंपनी नाव एशकोन आनी 10 भाशेन कंपनी नाव म्हज्यान टूर्स एंड ट्रॅवल्स काडपा जाता तेज्यान क्लायड टूर्स एंड ट्रॅवल्स काडपा जाता आनी ग्लेन टूर्स एंड ट्रॅवल्स एशकोन करपा जायना तेज्यान क्लायड टूर्स एंड ट्रॅवल्स म्हणून ॲप काडून 5 गाडयो तेज्या नांवान घेवपा जायना सो दॅट इज ऑब्जेक्टेड कित्याक द मार्केट इज गोइंग टू गो बॅड एवरीथींग इज गोइंग टू बिकम अ मेस. गोंय राज्य चित्रपट महोत्सव अंदू वर्सा 14 ते 17 ऑगस्ट मेरेन जातलो. ह्या महोत्सवात 2018 ते 2023 या काळात निर्मित केल्ले कोंकणी आणि मराठी चित्रपट दाखयतले. ह्या चित्रपटांचे प्रदर्शन मॅकेनिज पॅलेस आणि आयनॉक्सात जातले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिली. सर्वोत्कृष्ट चित्रपटा खातीर पयले इनाम 5 लाख जाल्यार दुसरे इनाम 3 लाख आसतले अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. खूब तेंप जालो फाटली 3 वर्सां कंटिन्युअसली गोवन फिल्म फेस्टिवल जेची वाट पळयताले ते गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल 2025 10th एडिशन 11th एडिशन एंड 12th एडिशन हे आमी आज अनाउन्स केला. हे द 4-day फिल्म फेस्टिवल उरतले विच इज ऑन द 14th, 15th, 16th आणि 17th ऑगस्ट. 14 तारखे दीस गोवन फिल्म फेस्टिवलाचे इनॉग्रेशन जातले आणि 17 तारखे दिसा गोवन फिल्म फेस्टिवल 2025 हाचो क्लोजिंग सेरेमनी आसतलो. 4 दीस चलपी ह्या फिल्म फेस्टिवलाक आमी पळयता की सगळ्या जाणांक वेगवेगळ्या पद्दतीत पार्टिसिपेट जावपाचो संद आसतली. मुवी स्क्रीनिंग जे आसतले इट इज अलॉंग विथ द क्वेश्चन्स आन्सर सेशन्स एंड वेरियस वर्कशॉप इन कन्वर्सेशन सेशन्स द मार्केट इंटरॅक्शन्स नॉलेज सिरीज एंड इन्फॉर्मेशन सेगमेंट्स वील बी द पार्ट ऑफ दीस फेस्टिवल्स. ह्या फावटी थोडेशे इंटरॅक्टीव जावचे आणि बाकीच्या सगळ्या जाणांक इन्वॉल्व जावपाची संद मेळची. इट इज नॉट ओन्ली द मुवी स्क्रीनिंग बट त्याच बरोबर वर्कशॉप्स बाकीचे मार्केट इंटरॅक्शन नॉलेज सिरीज ह्या सारकेले सगळे आयटम्स जे आसा पळय ह्या फावटीच्या फिल्म फेस्टिवलांत आमी इन्क्लूड केल्ले आसा. 48 hours शॉर्ट फिल्म मेकिंग कॉम्पिटिशन्स ड्युरींग द प्री फेस्टिवल ड्युरेशन्स हे आसतले. This year there will be having the short film making competition during the pre-festivals. Okay.
The topic for the film festivals will be given. The movie makers have to submit their film within the 48 hours after the topic announced. And selected short films will be the screen during the festival and will also be given the prize money. ही खासियत असलेली. The submission of the movies for the competition section of the festival will start from the tomorrow, 17 June 2025, and last date of the submission will be the 7th July 2025. केंद्र सरकाराच्या गृह मंत्रालयान 2027 जातीय जनगणना घेवपा खातीर अधिसुचोवणी जाहीर केल्या. देखून आता अधिकृतरित्या जनगणनेच्या प्रक्रियेक सुरवात जातली अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. विकसीत भारत 2047 हो भारत सरकाराचो ध्येय साध्य करपा खातीर जनगणना ही खूब म्हत्वाची आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यांचें म्हणणें. भारत सरकारान सेन्सस करपा खातीर नोटिफाय केलें. हांव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आनी भारत सरकार हांच्या कॅबिनेटाचें खूब खूब स्वागत करता की पयले फावटी कास्ट सेन्सस जावचें हें डिक्लेअर केल्लें आनी तें नोटिफाय केलें. मार्च 2027 कास्ट सेन्सस करपा खातीर सुरवात जातली. खरें म्हणजे विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न साकार करपा खातीर हो सेन्सस इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट आनी त्या खातीरच म्हाका दिसता समेस्त सगळ्या लोकांनी हाचें स्वागतूय करपाक जाय. आनी ज्या पद्दतीचो कास्ट सेन्सस जाल्या उपरांत सोशियल इकॉनॉमिकल रिफॉर्म्स करपा खातीर हाचो उपयोग खूब मोठ्या प्रमाणात जातलो आनी सरकाराक परफॉर्म करपा खातीर हो कास्ट सेन्सस तितकोच उपयोगी ठरतलो. विकसीत भारताचो ध्येय साध्य करपाक आनी अंत्योदय सर्वोदय आनी ग्रामोदय हे तत्व पुराय करपा खातीर भारत सरकारच्या हे जाल्ल्या कास्ट सेन्ससाचो हांव स्वागत करता. आनी निश्चित रित्या एक खरें आसा की विकसीत भारताचें स्वप्न साकार करपा खातीर दीस वील बी वन ऑफ द फावंडेशन हें ठरतलें. इतकेंच सांगता आनी मोदीजींचे आनी पुराय कॅबिनेटाचे खूब खूब अभिनंदन. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मस्त 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 युनिव्हर्सिटी मस्त फ्युचर जबरदस्त. जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही.